मोगाच्या आबा भयणीनो कोरोना व्हायरस कोविड-19 चड जालां सगळ्यांनी हांगा आनी ह्या कोविड सेकंड वेव आयला म्हूण सांगतात आनी थोडी पोर आमकां आयकूंक मेळ्ळें मेडिकलाच्या क्षेत्रांत आयिल्ले आनी म्हळें घालें म्हळ्यार थर्ड वेव थोड्यांक स्टार्ट जाला म्हणून भिरांकूळ जावन आसा हीच खबर आयकूंक आमकां ते सडावत मरणाची खबर आयकूंक मेळटा आनी मस्त बेजार जाता वय 15 दीस आदीं आमी पळयलीं मनशां आमच्या मोगाचीं थोडीं आतां वॉट्सॅपाच्या डीपीचेर जावं तांचे फोटो दिसतना मस्त बेजाराय जाता ह्या वेळी 2 शब्द मस्त लोकां म्हाका जाल्यात मोगाच्यान 2 शब्द लॉकडावन आनी क्वॉरंटायन कोण हाडी विचारल्यार लॉकडावन घेवपाक लॉकडावन आमी घरांत आसा म्हजो नवरो क्वॉरंटायन आनी म्हजें दूख क्वॉरंटायन म्हणून आनी लॉकडावन आनी क्वॉरंटायन अशें म्हणून उलयता आतां ह्या 2 शब्दां मदें आनी एक शब्द बारी लोकां म्हाका जालो कोणाची फोनां येयल्यार हो शब्द आसात वॅक्सिनेशन जालें घेवपाक म्हणून वॅक्सिनेशन केलें खणयलें कोविशिल्ड खणयलें गी रेमिडेसिवीर खणयलें गी स्पुटनीक खणयलें गी आनी तुमी खंयचें खणयलें म्हूण विचारतात तशें आतां ते आनी एक शब्द सोडूंक गेला ह्याचे मदें थोडीं बरीं कामां ह्या उलाण्या मदें थोडीं बरीं कामां जावन आसात मोगाच्यान मस्त थोडीं बरीं कामां जावन आसात एक वर्स तें काम आमकां संतोश सावचें आमी तें काम करता हांगा आत्मज्योती आश्रमांत मस्त तेंपात हांव 12 वर्सां जावन करता हें काम एक बरें काम चलता येता ह्या वेळी एक बरें खबर म्हळ्यार ह्या लॉकडावनांत लोक घरा आसल्यार आनी बरीं कामां करूंक ते मुखार सरल्यात थोडीं कुटुंबां बरीं करतात कळ्ळें म्हळ्यार सैरीक सोदूंक सुरू केल्यान सैरीक सोदूंक घरा बसून उगेत रावचें बरल्यार कुटुंबा कडेन तांचे सगळे तेन्ना फोन करतात घरा वेळ आसा एकामेकाक फोन करचें आच्या किंवां तें देणें आगे मोगाच्यान आमकां बेजार जाताना आमकां उग्गोण जाताना एकसुरें भोगताना एक फोन केल्ल्या क्षणां तो सर्गीचो आनंद काळजांत त्रास करता म्हणटात तशें लोक मस्त एकामेकाक फोनां करून उलयता आनी एक बरी खबर म्हणून मस्त बरी खबर ही स्वार्थात म्हणयत बरी खबर एकामेकाक फोन करतात ती तांचे गजाली सांगतात ही हांची गजाली तांकां सांगतात गजाली आसपाशें करतना सैरिकेची गरज आसा म्हूण तांकां बगता आनी सैरिकेची गरज आसा म्हूण बगतना चेडूं सोदूंक मुखार सरतात आनी संबंद बांदून हाडल्यात संबंद आसा केल्यात संबंद जाल्ल्या तक्षणां आतां एक चेडवाक सैरीक मेळ्ळ्या तक्षणां ती आमकां फोन करतात तो सरको जावेत की म्हज्या दुवेक मस्त तेमकां हांव सैरीक पळोवन आल्या कोणें केल्ली सैरीक म्हूण आमी विचारता हांव तमाशेक आनी असल्या केल्ली सैरीक तांच्या शेजारी एकलो बरो भुरगो आसा म्हूण ताणें सांगली ही जायत किंवा म्हूण कळटा तुमकां कळटा खंय मागण्यांत कळटा खंय जाय जाल्यार मुखार सरता हांव लॉकडावन जाल्ल्या तक्षण आमी करार करता हांव चिटी बदलिता म्हूण सांगतात संबंद जाल्ल्या तक्षण ती आमकां फोन करून चरको जायत की चेडूं जायत की म्हणून पयर एकली फोन करता म्हज्या पुताक सैरीक जाली तें चेडूं जायत की तुमी सांगल्यार आमी मुखार येता म्हणून तशें सांगतात मुखार येता म्हणून आनी तें देखून आतां आमी देखून हाव टू चूज युअर लायफ पार्टनर गी म्हणलें प्रश्न येता आमी आतां लायफ पार्टनर चूज करूंक तितलें सांगल्यार आमकां फोन करून विचारना आनी जायता की जायना म्हूण आमी मागण्यार दवरूंक जाय आनी सांगतात देखून आमी थोडे विशय तांकां सांगता तुमचें काम तुमी करा देवाचें काम देव करता मागीर पळया म्हणून आमी थोडे तांकां सलाह दिता देखून एक लायफ पार्टनराक जिने सांगात्याक ह्या सांगातींनी हिंसून काडचें कशें मोगाच्यान जिने सांगाती आतां तुमच्या पुताक एक चेडूं हिंसून काडचें कशें सैरीक सोदची कशी म्हणून देखून सैरीक कशी सोदची ह्या विशयान सगळ्यांनी गामान दिजेत आमच्या कुटुंबांत आनी भुरग्यांक नातरांक आनी आमी सैरीक सोदता ते कशी सोदचें म्हूण कळनासल्यार वट्टू जावन तांची तांकां आमी गुंडयेंत घाल्ल्या बरी जाता कितलीं कश्ट जातात एक कावन्सिलर जावन कावन्सिलींग शिकोवन युनिवर्सिटींत MSc कावन्सिलींग आनी सायकोथेरपी शिकल्या उपरांत म्हाका गोत्त आसा हें केदवट तें जबाबदारीचें देणें गे म्हणून सैरीक सोदचें देखून जिणयेच्या सांगात्याक सोडचें कशें विंचून काडचें कशें एका चेडवाक विंचून काडचें एका चेडक्याक विंचून काडचें कशें कशें विंचोणी करची कशी करची विंचोणी ह्या विशयांत आज आमी एक मस्तू आमी नियाळ करचो बरो म्हूण म्हाका दिसता चूज करचें कशें गी म्हणून देखून एक चलो हांगा आसा ताका 1 लाखाच्या वयर हांगा कोडयाळान सांबाळा तो खंयी वचना
खंयी कामाक आनी परत भायर मेळ्ळें कॅनडाच्या सैऱ्यांनी आपोवन व्हरता म्हणलें ना ताका बरो सांबाळूंक आतां हांव म्हज्या पेरंट्सा उठत रावता म्हाका गांवांत जायतलो सांबाळ पुरो म्हणून घट्ट रावला आनी पेरंट्स ती रिटायर जावन हांगा आयल्यांत आनी घरांत आसात आनी ती म्हणटात आमकां पुतान भायर वचचें थंय वचचें म्हणून कांय ना आमचेच रावोन दी म्हणून बारी बरो भुरगो ताका 20 आनी 7 वर्सांचेर तांणी आमचे कडेन सांगलें सैरीक सोदूंक आनी आमी थोडी दाखयली तो बरो स्मार्ट आसा हुशार भुरगो बरो भुरगो इंजिनियरींग केलां टॉप बरो बार हुशार हांगात 1.5 लाखा लागीं सांबाळ करता खोडयाळांत त्या कंपनीन काम करता तो सॉफ्टवॅराचें आनी बरो भुरगो 20 आनी 7 वर्सां जालीं आनी ताणें 20 आनी 7 वर्सांचेर ताणें आमकां सांगलें आतां ताका 20 आनी ती 4 वर्सां तर कितलीं वर्सां जालीं पळया 3 4 आनी 3 7 वर्सांत हांव ताका चेडूं मेळोना कितलीं 17 चेडवां ताणें पळयलीं सदां आनी मस्तू फोटो मस्तू आनी फोटे इन्फॉर्मेशन आनी तें परत दिल्लें मस्त आसात पूण 17 चेडवांक तो मेळ्ळो पर्सनली मेळ्ळो तरी की ताणें आणखी चूज करूं ना 27 सुरू केल्यात आनी 34 आणखी चेडूं काजर जावना ताका चेडूं सो तेता ताका वय देखून मागीर तुमकां सांगता एक चली आसा गुणेस्त बरें भुरगें न्ही ताका प्रामाणीक भुरगें बरें केन्ना हार्ड वर्क करना आयलां आनी ताकाय थोड्यो वॅल्यू आसल्यो जाय जेम वो चरक्या कडेन तुमी विचारूं पुरो 17 चेडवांक तुवें सोडलें मस्तू आयिल्ल्या फोटो गिटो पळोवन CV आयल्यात खंय थोड्योश्यो जाल्यार 17 चेडवांक मेळ्ळो 17 चेडवां कडेन ताणें जावना कितें म्हणल्यार ताचे हांवें आशिल्ले गूण ताचे कडेन आसाचे त्या दाळ मात रावन ताका बरें लायफ दिवंक जाता म्हाका ताचे सांगात जिवंक जाता ताणें म्हजे सांगात जिवंक जाता म्हजेत म्हणलें हांवें थोडे अहले गूण आसा जे म्हणून ते तांचे कडेन हांव सांगना तांचे कडेन उलयता म्हाका कळटा ते आसात की नात की म्हूण तो सांगता ते गूण आनी तो घट्ट जर रावला एक तरुण जाल्यार म्हण काजर जे जाल्यार हे गूण ताचे कडेन आसाचे म्हणून तो गूण सोदता तो आनी ताचे कडेन थोडे गुणां बरो भुरगो ताचे कडेन जर कोणी काजर जाल्यार तांची जिणेक लॉटरी उठल्या बरी म्हण हांव सांगेत वय 17 चेडवां आणखी जावना कित्याक म्हळ्यार गुणांच्या फाटल्यान गूण जाय म्हणून बसला मग तशें ती चली थंय मस्त गुणेस्त मस्त प्रामाणीक 20 आनी 24 वर्सांचेर ताच्या आवय बापायनी हांगा आयिल्लीं आमचे कडेन चेडूं ताका चरको पळया म्हणलें चेडवाक आनी हेरांकी मस्तुरां सांगिल्लें पूण आतां ताका 31 चेडवाक 31 इयर्स जालीं पूण आणखी चेडूं सैरीक जावना 7 वर्सांत हांव पळयतात चेडूं विंचोनी करचें जाल्यार असले अशे गूण त्या चेड्या लागीं आसाचे म्हाका दीस काडचे जाल्यार एक गूण जाल्यार मां जाता म्हणून म्हज्या पप्पा लागीं मामा लागीं आसले गूण त्या म्हजे लागीं आसले गूण ताचे लागीं आसाचे म्हणून देखून सैरीक सोदची कशी मोगाच्या न्हू तुमी विचारूं पुरो कशें आमी सैरीक सोदची विंचोनी करची कशें चूज करचें एका चेडवाक चूज करचें एका चल्याक चूज करचें आनी लायफ पार्टनराक चूज करचें कशें गे म्हूण देवा खुशी आसा तुवें ताचे कडेन काजर जायचें म्हणून देवा खुशी आसा तुका नेमेरल्यो क्लासा ताचे कडेन तुवें काजर जायचें म्हण देवाची खुशी तुजे गूण ताचे गूण ताका ताळ पडटात आतां बीग आसा कसलेक दिसतात बिगां एक दीस म्हजी खी भायर पडली फादर शिप्राना कडेन इतल्यो खी जात की ताणें आल्यो खी प्रदोरच्यो खंय भायर पडल्यार घालून पळया कितल्यो खी हाडल्यार ताका जावना म्हणजे बिगा जावना इगर्जी मिसा मागीर त्या फादरान आमकां धाडून दिली आमी काजाराक गेल्ले ते बॅग धरून खाणेता म्हणटा बॅगाच्या इड्यान पडून सकयल ती बेड्डार पडली तशें फादराबाक आमी फोन करता वय हांगा मेळ्ळ्या फादर म्हजे कडेन आतां तुमकां चटक्याड बायकाड धाडून दिता एका वरा भितर की हांगा आयली वय नसल्यार ती बागील ओपन करूंक जाता तेन्ना तशें देखून मोगाच्या बाबा भयणी न्हू आतां पळय मस्त खीज आसल्यार त्या बिगा जावचे की एका चल्याक तले गूण आसलो तर तल्याक ताणें हिंसून काडलें जाल्यार ताचें जिवन एक संतोश भरीत समाधानाचें बद्द आनी तिरसानाय पावचें तशें देवा खुशी आसा तुवें ताचे कडेन काजर जायचें म्हणून तुवें तेन्ना तूं कितें आशेताय तें तुवें सगळें त्या काजरांत मेळटा म्हज्या बाबा भयणीन आमी पळयता लग्नाक तयाराय करचे चली आमी प्लॅन केलां लग्न जावंक आमचें काजाराचें प्लॅन केलां आनी काजाराची तयारेर पडल्या आमी दोगांक काजार जाता म्हणटा तांचे मदें लग्न साध्य न्हय म्हणून म्हाका मस्तपटी भोगलां आमी तांचे कडेन उलयले थोडे फावटी येतात हांगा थोड्यो वस्तू व्हरूंक आनी थोडे कावन्सिलिंगाक येतात आमी काजार जाता म्हणटात आमकां कांय सांगूंक जायना आमी प्लॅन केलां म्हणटात तांचे मदें लग्न साध्य जायत म्हणलें तें यशस्वी जायत म्हणलें हांवें आनी पाद्राबाण मस्तपटी उलोवन पळयलां हें खातीर खंय वचून पावात कशें रावात यशस्वी जायत कितल्या वर्सां मुखार वसात कितल्या तेंपाक हें बाळवात गी म्हणून तें बाळवाता म्हणलें तें बाळवाता हें लग्नाचें जिवीत बाळवाता म्हणलें आमकां धैर्य आमकां ना
आवय बापायडे उलयतानाय आमी डायरेक्ट सरदायना बाळवातागे म्हणून तांचेडे घुसपट गोंदळत थोड्या लग्ना विशयांत पूण प्लॅन करतात व्हडले प्लॅन करतात बैलो संभ्रम मात कासाराचो संभ्रम तो त्या दिसाचें फंक्शन मात व्हडलें फंक्शन एका दिसा तें एका घडयेन जावन येता तें तांणी तयार करचें प्लॅन करचें चेडवाक विंचूंक या चेरक्याक विंचूंक तांचें लग्नाचें जिवीत तें बाळवातागे म्हणून बाळवोंच्याक म्हत्व दिचें बाळवोंचें लग्नाचें जिवीत तांकां आशा तांची पूर्ण करची सोपान जारी करचें बाळवोंचें लग्नाचें जिवीत जाय तें बाळवोंचें लग्नाचें जिवीत जाता गी ह्या कालेंगे म्हणलें तें मस्तू सांगूंक थोडी वाटी कशी जाता आमकांय भिरांत दिसता ही कशी मुखार येतात की म्हणून सांगूंक तशें ती सांगतात मोग असल्यार पुरो पद ताच्या काळजांत ती मोगा आमच्या काळजांत ती मोगा म्हणून मोग असल्यार पुरो म्हणून बांदून हाडली मोगाचेर बांदून हाडली काजारां आतां खंय आहा मोग पळोवंक कोलो मोग थंय एक मित्त म्हळ्यार एक दंतकथे म्हणटा पळय कितें मिथॉलॉजी म्हळ्यार मित्त मोग असल्यार पुरो आमी शाश्वत बाळटा म्हणून कितलीं डिवोर्स काजारां जिणेंत येता डिवोर्स जाता डिवोर्स कितलीं जाल्यात बेस्ड ऑन हे दंतकथे मित्त देखून मोग मात्र लेखाक धरल्यार पावना आमचेडे मोग ताचेडे मोग तो मोग फाल्यां उणो जाता फाल्यां चड जाता आमचो मोग कोलो मोग म्हणून पळयचे पयल्याचो ते तसो मोग मात्र लेखाक धरता आमी मोग मात लेखाक धरता म्हणल्यार ती काजारांक कित्याक गट्ट उरोवना तास तें धरल्यार पावना नंतर लग्ना उपरांत लग्नांत जिवीत पिड्ड्यार जाल्लीं गडितां जिवितां कितलीं आसात वय आमी पळयता मोगाच्या न्हू देखून आमी पळयचें पडटा लग्ना जिवितांत मुख्य पळयचें पडटा फॅमिली बॅकग्रावंड बरें मोगाचें त्या कुटुंबांत मोग आसा गी त्या कुटुंबांत शिस्त आसा गी त्या कुटुंबांत जबाबदारी आसा गी त्या कुटुंबांत देवा सांव आसा गी मागणे रजार आसा गी त्या कुटुंबांत बरो संबंद आसा गी एकामेका मदें बरो संबंद आहा गी आनी तें कुटुंब मौल्यांनी बांदून हाडलां गी तें कुटुंब बरें कुटुंब जाली थोड्यो चुकती फॅमिली बॅकग्रावंड बरो वेरी इम्पॉर्टंट कुटुंबाचें बॅकग्रावंड मस्त गरजेचें एकवट आसा गी तांचे मदें कुटुंबांत तांचो संबंद कसो आसा तें घराणें कशें हें कुटुंबाचें मस्त मोग मात आल्यार म्हज्या काळजांत मोग ताच्या तुमच्या काळजांत जाल्यार तो पावना बाळवेक एक मेळना तो बाळवेक तो मोग पावना कुटुंब फॅमिली बॅकग्रावंड हें आमच्या 12 वर्सान सैरीक करन कुटुंबाचें कावन्सिलींग करन लग्ना जिविताचें कावन्सिलींग करन आज फोनार 2 कुटुंबांक कावन्सिलींग कर तुमचे कडेन उलोवंक आयलां आज दोगा जाणांचें कावन्सिलींग केलां सकाळीं मागीर हांगा वो देवाच्या उतारांगा तुमकां दिवंक आयलां देखून संबंद देखून त्या कुटुंबांत पियोवण्या आसा गी झगड्यां आसा गी एकवट आसा गी मोग मायपास आसा गी हें पुरा पळयचें पडटा तें कुटामी लेखा धरचें पडटा दुसरी एक संगत मुख्य चेडू इंचच्या पयलें चेडको इंचच्या पयलें तांकां स्पिरिच्युअल बॅकग्रावंड आसा गे पळय स्पिरिच्युअल बॅकग्रावंड मस्त हांवें पळयलीं ही डिवोर्साची लग्नां झगड्यां जावन आनी पिड्ड्यार जावचें लग्नां जिविताक कित्याक म्हण सांगल्यार स्पिरिच्युअल बॅकग्रावंड ना आत्मीक जिविताची बॅकग्रावंड ना इन्नालें ना देखून मागणे रजार त्या कुटुंबांत आसा गी सांजेचे एक थेर सुमणी आहा गी मागणे रजार आहा गी आनी आयताराचें मीस आहा गी मिसाक कुमसारांक साक्रामेंताक देवाच्या उतराक तांकां आत्मीक ते चिल्लार करून उडयतात की ह्या थोड्यो आत्मीक संगती उखोल धरतात कुटुंबांत आत्मीक मावल्यां उखोल धरतात की ह्या सकडी चिल्लार तें घाल्याक मीस घाल्याक मागण्यांक घाल्याक असलें बॅकग्रावंड गी खंयलें बॅकग्रावंड पळयचें कितले शिकले भुरगे येतात हांव हुशार नासतना कांगनाडे आसुल्लो आदले पटी एक म्हाका थाप आयिल्लो एक 3 वर्सां पयलीं आस्पत्रेंत आलो थंय धाकटेर म्हाजें पळोवन म्हणजे रूम नंबर 15 आसा म्हणून म्हजे कडेन येवन तो म्हजे कडेन कावन्सिलिंगाक आयला आनी आत्मीक संगते विशयान उलयता धाकटेर टॉप खंय तो मागीर दुसरी म्हणाली म्हाका नर्सांनी तो भारी व्हडलो बुदो तो धाकटेर म्हणून तरणाटो तो तें शिकता मात्र तो धाकटेर शिकून जाल्यार MD करून जातालें मात्र ताचें MDच्या लास्ट इयर आसलो अमेरिका वचूंक जाल्यार प्लॅन करतालो म्हण दिसता बसून कितलो उलयलो म्हणून भारी स्मार्ट लक्षण असो धाकटेर एक म्हाका भारी एक तो म्हज्या मती रिगलो तो तशें उलयतलो आत्मीक संगती देखून स्पिरिच्युअल बॅकग्रावंड लेखा पडटा देखून तशें तिसऱ्यांक आलें म्हण सांगल्यार व्यक्तित्व पर्सनॅलिटी व्यक्तित्व
सारकें ना जाल्यार तुजी पर्सनालिटी समज जावन जाल्यार मोग येयली 4 दीस मोग दाखोवन कितें मुसळटालें मोग दियेत पर्सनालिटी समज जायना पर्सनालिटी म्हळ्यार हांव बरो आमी ग्रेस्त आनी तांचे कडेन कांय ना आमचे कडेन आसा आमी बरीं तीं वायट तीं प्रेजनांत आमी मस्त बरीं आमी खंय तीं खंय असलें चिंता पर्सनालिटी समान आसल्यार थोडे फावटी कांय ना असलें पर्सनालिटी खणून आनी पुरा खणयल्यार आनी तांचे कडेन काजर जाल्यार खंय व्हरून पावयता लग्नाची बाळवातगी देखून आमी थोड्यो संगती आमी नीज जावन गामानाक धरून खाणेचे मोगाच्या न्हू आतां कितें करता म्हूण सांगल्यार ताचे कडेन इक्वल एनर्जी आसा गी पळयचे इक्वल एनर्जी म्हणटा आमी इक्वल एनर्जी म्हळ्यार काजर जावचे चेडवागी चेडक्यान इक्वल एनर्जी ती तांक म्हजे कडेन आसली तांक चेडवाडे आसा गी पळयचे म्हजी एका क्षेत्रांत तांक ताका आनी एका क्षेत्रांत तांक दोगांय इंजिनियरां चेडवाक हांवें काम करचें गोळाचें आनी घर आनी बांदून हाडचें आमी दोगांनी म्हणलें आमी करता घरांत रावन आमी सड्डा वांटो आनी कांय अडचो नाका आमचें तें आवय बापायन केलें आवय बापायक सोडया आमी इंत दोगांय काम करून आमचें जिवान बांदुया आमी भायर या म्हूण सांगून चेडूय उलयता चेडकोय उलयता ताका आमी काम करचें आमी घरदार करचें आवय बापायक सपोर्ट दिवचें आमचें घर आमी बांदून हाडचें आमी फ्युचर आसाचें आळे तांकां तांक पळय ताका म्हणटात इक्वल एनर्जी म्हणटात चेड्याक आनी चेडवा इक्वल एनर्जी काम करीचें एचीव करचें म्हणजे इक्वल एनर्जी थोड्या कडेन इक्वल एनर्जीच ना एक कसलेक थकत ना तांकां एबिलिटी ना तांक ना मागीर मुखारचें कशें हें काम करूंक तांकां ना ताचें एका क्षेत्रान म्हणून काम करून ताका ना आमचे लावी ब्रिलियंट टिचर आमी एका पिरगेजींत आसतना ब्रिलियंट टिचर तें लावी म्हणून बारी स्मार्ट आनी ताका फॉरेनाक वचोंक थंय टिचरां जाय आसलीं गल्फांत आनी हें सिलेक्शन आनी दिवंक गेलें पूण नाकात म्हणून रावलें फाटीं मागीर ताका तें गव्हर्मेंट कामां आलें ताका पूण थंय मस्त चड सांबाळ म्हणून ताचें मॅथ्स आनी फिजिक्स मॅथ्सान फिजिक्सान बार हुशार तें गव्हर्मेंट टिचर आलें देखून भायर सगळ्यां भायर वचचें म्हणून आनी पुरा पूण तें म्हणलें हांव भायर वचना म्हूण मागीर तें जस्ती लागीं मोगार पडलें जस्ट शिकोवन धावी शिकोवन सोडुल्लें PUCक सरवल्लो बापायक आनी हुशार ना घराक कोणी ना म्हणून दोगां भयणी भायर आसात वो घरा आशिल्लो तोट आसा 2000 लागीं माडया ती कोणें पळोवची पापा पडोवन ताका एक्सिडेंट जालें मारे पांय गुणूच जावन चलोव मस्त ताणें टायम काडून मागीर कुंटातालो तो मागीर ताका तें पांयाचें आड त्या गांठी कडेन जाल्लें देखून बरें चलोवन काम करूं जावन ताका आनी तो म्हणलो हें तोट कोणें करचें म्हणलो आपूण करता म्हणलो तो PUC जावन घरा रावलो घरात उरलो PUC शिकला तो पूण ताणें घरा काम केलें आनी बळवून तूं बरो काम करता आनी तोटांनी पुराय केलां पळयचें आनी अचाकी 7 वर्सां व्हडलो तो 7 वर्सां एक न्ही 1-2 वर्सांनी 7 वर्सां व्हडलो हाका 24 ताका 31 तशें 7 वर्सां व्हडलो पूण ताचे कडेन काजर जालें जस्सी कडेन काजर जालें तें आनी लवी ताचे काजर जावन बरें आहात कित्याक म्हळ्यार ताका तांकां आफाद तोट करची तांकां हांव शिकच्यांत तांकां तो तोट करच्यान तांकां तो नाजाल्यार इंजिनियर व्हडलो जातालो तोट करता तांकां ताका तोट बरें करून पळयता तुवें इस्काल शिकयनातल्या घरा राव तुका पसता म्हूण तो म्हणटा म्हजे कडेन आनी सगळ्यांनी म्हाका विचारलें ताचे कडेन लावी आसा तो अशें म्हणून तुका मस्त लायक करता म्हळ्यार काजर जावन तूं बरें बरें म्हणटालो म्हणून आनी ताका पळयलें इगर्जेन मेळ्ळी आनी तिणें एक मोदें पडली तांच्या वाड्याच्या गुरकारन आमच्या वाड्याच्या गुरकारन ती सैरींत ताणें सैरी केली बापूय म्हणलो तुजी खुशी पता म्हणून जाल्यार आतां हांव इतल्या वर्सां जावन पळयता आपूर बायेची तांची भुरगीं कितलीं हुशार आनी कशें शिकतात तशें देखून तांकां आसा जे इक्वल एनर्जी म्हजे कडेन हाली एनर्जी ताचे कडेन आसा म्हणटा तें लावी दुसरें जालें आनी एक पॉयंट तुमी आमी पळोवचें पडटा काय म्हळ्यार कुटां बांदून हाडूंक थांक आनी पुरा आसा जी एक दुसरें जालें म्हळ्यार एम्बिशन म्हळ्यार व्हड एक आशा आसा जेका एक आकांक्षा एम्बिशन एक व्हड आशा एक व्हडली आशा काळजांत तरेकले आसा जे म्हज्या काळजांत एक व्हडल्या मागण्याच्या आनी विशयांत म्हाका व्हडली आशा जाल्यार ताळे हांगा येवन पावल्या आमी आकांक्षा आसा जे एक एम्बिशन आसा जे थोडे फावटी एकल्याक चेडवाक थोडे एम्बिशनच ना खरें एम्बिशनच ना लायफांत खरें करचें म्हळ्यार आतां घर बांदून हाडचें तांचे कुटुंबां बरें पळयचें म्हज्या कुटुंबां टॉप जायचें म्हळ्यार खरें एम्बिशन त्या चेडवा लागीं नात ना थोडे फावटी चेडवाक इतलें एम्बिशना चेडको कांय ना चेडवान कांय काम करप बसीचें गेम ताका तशें एम्बिशन ना देखून कुटुंब बांदून हाडटाय कशें आकांक्षा ना आनी एक तिसरें कालें म्हण सांगल्यार तांचे लागीं सेम वॅल्यूज नात
म्हळ्यार एकच म्हाका समर्पकी मौल्यनांत एकच लेखाचे सेम मौल्य व्हॅल्यूज तांचे व्हॅल्यूज तेन्ना दया बिरमोत प्रामाणीकपण कमिटमेंट बद्द जावचें कमिटमेंट हे व्हॅल्यूज प्रामाणीकपण हॉनेस्टी व्हॅल्यू दिल्लें उतार पाळचें एक उतार दिलां अशें करता म्हण तें पाळचें आज एक उलोवचें फाल्यां दुसऱ्यान तें पाळचें ना उतार दिल्लें पाळचें मागीर दुसऱ्यांक आलें म्हळ्यार कॅर काडोवचें जतन काडोवची तो म्हणटा तुज्या कुटुंबाची जतन घडयता तुजी जतन घडयता जी चेडूं म्हणटा ना सगळ्या तुज्या कुटुंबाक हांव पळयतां तूं भायर वचून काम करचें हांव पळयतां म्हणटा कॅर एंड कन्सर्न डिपेंडेबिलिटी म्हणटा डिपेंडेबल आमी ताचेर डिपेंड जावयेत ताचेर बारगलयेत एका तरणाट्याचेर बारगलयेत चेडवा कडेन सोडल्या जाल्यार सगळ्यांक घर चेडवा कडेन सोडल्यार तांकां बारगलयेत तांकां घर चलयता चेडवाचेर बारगलयेत सगळ्यांक पळयतात बरें करून पळयता घर पळयता दिल्लें उतार पाळटात आनी ते डिपेंडेबली पाती येता चेडवा पाती येता चेडक्या पाती येता चेडूं न्हवऱ्या उत्तेजन दिता ना वच व्यापार करया बिजनस करया वच इल्लो नर्स जाता व्हडली परतून बिजनस करया उत्तेजन दिता प्रोत्साहन दिता तशें म्हळ्यार ताचे लागीं सेम गोल आसात देखून द डिपेंडेबली उत्तेजन दिता व्हड दिता देखून चवथ्यांक आलें म्हण सांगल्यार तांचे लागीं दोगांय लागीं चेडवा आनी चेडक्या लागीं सेम गोल आसा गोल आसा एक गोल म्हण सांगल्या खाल्यार शेवट कुटां बांदूंक जाय घर करूंक जाय भुरग्यांक आमकां भुरगीं जाय भुरग्यांक आमी शिस्त शिकोवंक जाय भुरग्यांक आमी बरी जिणी मांडून हाडूंक जाय आमचें कुटुंब नंदान जावंक जाय हाले गोल आसा एचीव करूंक ताचे पयलीं आमचें घर जावंक जाय आमी घडोवंक जाय घर बांदूंक जाय पळया गोल पळया शेवट पळया जिणेचो शेवट देखून बरी जाता देखून फॅमिली लायफ जाय आमकां फ्युचर लायफ जाय देखून देवान तुका थोडीं नियमां दिल्यांत देखून देवान नियमां दिल्यांत ही नियमां तूं पाळची जाल्यार ही नियमां तुमी पाळच्या जाल्यार तुज्या पार्टनराक जिणे सांगातीक सोदून काडूंक तुका तितलें सालीस जाता ही नियमां देवान दिली नियमां पाळीचे देवान आमकां एका चेडवाक सिलेक्ट करूंक चेड्यान मुखार वचून हें चेडूं चली म्हाका जायत म्हूण म्हजें लायफ पार्टनर जात म्हूण विंचून काडूंक एका चेडवाक चलयेक आपल्या पतीक विंचून काडूंक देवान थोडी नियमां दिल्यांत ती तांकी ताणें दिली आमकां पळयतात मेमरीपा तांकी दिल्या देखून ही 7 नियमां तुमी पाळच्या जाल्यार चेडूं इंसून हाडटाना तुका सूण करतना ह्या चेडक्या जावय करतना आनी सूण करतना जावय करतना पती जाताना ह्या चेडवान चेड्याक विंचताना चेडवान चेडक्याक विंचताना चेडक्यान चेडवाक विंचताना ही 7 नियमां तुमी पाळल्यार तुमची जिणी लग्ना जिवीत नंदन जाता म्हणल्यार दुबावना दोन उतरांत एकच उतार खंडीत जावन तुमचें लग्ना जिवीत नंदन जाता बागी जाता देवान आशयल्लें मेळटा ही 7 नियमां मुखाच्यान बरी व्हंकल एका चेड्याक बरी व्हंकल मेळ्ळ्यार ताच्याकी वरती ताका दुसरी काणीक आसात गे म्हणल्यार सांगूंक साध्य ना आनी एका चलयेक बरो न्हवरो हाच्या की वर्तें देणें दुसरें ताका मेळात की म्हणल्यार आसा गे म्हणल्यार सांगूंक जायना देखून एका चलयाक बरी व्हंकलत वर्तें देणें आनी चेडवाक एक बरो न्हवरोत वर्तें देणें देवान ह्या संवसारान दिवचें ताच्याक वर्तें देणें हांवें जातायचें आमी फिलॉसॉफी शिकयतालो सेमिनारींत आनी म्हाका कळीत तेन्ना मस्त तकली आटयल्या खंयचें दुसरें वर्तें देणें आहा देवान दिल्लें यंत वर्तें देणें एका चल्याक एक चलो एका चल्याक एक चली तेंत देखून तें सोदून काडूंक विंचून काडूंक चूज करूंक बऱ्या न्हवऱ्याक विंचून काडूंक बऱ्या व्हंकलेक विंचून काडूंक देव गायड करता देवाचें उतार म्हणटा हांव गायड करता म्हण हांव मार्गदर्शन दिता म्हणटा देखून तुजी विंचोवणी करूंक देव तुका गायड करून दी आज हर एकान चेडवाक विंचून काडटाना चेडक्या विंचून काडटाना तुजी विंचोवणी सारकी त्या मापान करूंक बरी करूंक देवान फाव केल्ली करूंक देव तुका गायड करून दी खंय वेचें डिरेक्शन निर्धार करिनासतना एग्री जायनासतना आमी खंय येचें गे म्हणून दोगांक खंय सोलोवन वचूंक जाता गे आमी सोलोवन येता हांव ताका या गे म्हणून हांव हेच्या कडेन तो एग्री जायना जाल्यार आमी वचोंक जाता गे हांव मुडला येताना तो फाडला या म्हणा जाल्यार डिरेक्शन ताचें म्हजें इशीन ताचें तिशीन आमी दोगांनी ओट्टू वचोंक जाता गे जायना देखून ताचें डिरेक्शन दुसऱ्यांत चेडवाचें चेडक्याचें डिरेक्शन दुसऱ्यांत लग्ना जिवितांत ओट्टू वचोंक जाता की जायना देखून घुसपड गोंदळ कन्फ्युजन लग्ना जिणेंत देखून देवाचें उतार म्हणटा घाले म्हळ्यार आमोसाच्या ग्रंथांत 3रो अध्याय 3रो श्लोक तुमी अंडरलायन करा हांवें अंडरलायन केला हांगा देखून आमोस 3:3
कालें म्हणटा म्हळ्यार खंय डिरेक्शन निर्धार करिनासतना एग्री जायनासतना ह्या डिरेक्शन आमी दोगांयनी एग्री जायचे आमी दोगांनी आमी वचपाचें एक डिरेक्शन वचपानासतना एग्री जायनासतना दोगांनी सांगता सोलोवंक जायना जातागी म्हणून आमोसाचे ग्रंथ सांगता देखून एक परफेक्ट चेडूं या एक परफेक्ट चेडो मेळ्ळ्यार तुका केन्नाय मेळटा गी एक परफेक्ट चेडो म्हळ्यार म्हाका मेळटा गी एक परफेक्ट चेडूं म्हाका मेळटा गी यू वील नेवर फायंड इट एक नेवर फायंड इट म्हणटा थकडी परफेक्ट चेडूं मेळना कित्याक म्हळ्यार आमी सगळी मोडकोर एका मागण्यांत बरें आसा जाल्यार सामाजीक रितीन आंखलेक उणेंपण एकांत बळवंत आसल्यार आनी एकांत अस्कताय एकांत अस्कत हातूं एकांत बळवंत एकांत अस्कत आमी सगळी थोडी भायर उलोवच्यान बिजनस करच्यान काम करच्यान बारी बळवंत घरच्या संबंदांत अस्कत पळयल्या जायन उठल्या जाय ते आमी पुरा ब्रोकन मोडकोर जाली हांव ओडणी देव काल करता म्हण सांगल्यार आमचो सगळ्यांचो मोडकोर जावं दी बळवंत जावं दी अस्कत जावं दी बळवंत जावं दी आमच्या सगळ्यांचो देव आमकां आमचो मोग करता देव आमचो मोग करता देखून सगळ्यांक देव आमचो मोग करता तुवें देखून तुवें काजार जाय मोडकोरा लागींच आमी एकामेकाक काजार जावचें मोडकोरा लागींच मोडकोर नासलें कोणीच ना संवसारांत सगळ्यांचे जिणे मोडकोरूच तूं आनी देखून हांगा तुमी चड जागृत जायचे मोडकोर म्हणून हांगा चड जागृत जायचे बिलकूल चड जागृत जायचे म्हणजे हांवें वत्तू दिवन सांगचें हांगा आयिल्ल्यांक चेडूं सोदताना चेडूं चड जागृत जायचें काल्यार म्हळ्यार थोड्यांक गूण जावंक मस्त बाकी आसा आमी सगळीं मोडकोर म्हणून आमी सोमाक करून काणयचे न्ही म्हाका भितर काळजा भितर गाय आसा जाल्यार हांव गूण करून काणयचे न्ही कुडीर गाय आसल्यार एक्सिडेंट जाल्यार गाय गूण जाता आमच्या आस्पत्रेन रावन आमी वखद घालून गूण करना तशें भितर गाय आसात आमकां आमी आमची जिणी मोडकोर जाल्या ही मोडकोर जिणी कांय जायचे म्हण आमी गूण करूंक पळयचे देखून हांगा जागृत जायचे आमी हाका गूण करूंक वस्तू बाकी आगी इल्लें बाकी आगी म्हूण पळयचें चेड्याक पळयतना चेडवान पळयतना कालें पळयचें म्हळ्यार वो मोडकोर भितर गूण जावं गाय आसात गूण करूंक हाका मस्त बाकी आगी पळयचें बाकी आसूं नजो पुरो गूण करचे पिठ आमच्या आतां म्हणजे कुडीर कले म्हण गाय आसा जाल्यार वचून हांव वखद करता डॉक्टर आतां कोण गाय आसल्यार वखद काण घेता पोर गार्डनान काम करतना तो कांटो लागून म्हाका गूण काण सोमा लागलो मागीर डॉक्टरान लायलें मुलाम काणें म्हणून तें मुलाम लायलें गूण जालें त्या गुलाबाच्या गुळाच्यान तें जड अशें काडटा म्हणटा तो कांटो वयर सकयल म्हाका बकरून सेप्टीक जाल्ल्या बरें जालें कळलें मुलाम घेवन पळयता डॉक्टराणें मुलाम लायलें सांगलें मागीर तें मेळ्ळें शॉपान ताळें पुसून 3 दिसांनी गूण जालो तशें देखून आमी जागृत जायचे आमकां आसले गाय गूण केल्यात की गाय मस्त बाकी आतां गूण जावंक म्हणून भितर गाय गूण जायना जाल्यार तितलीच दूख आसा ती दूख भायर पडटा ताका संतोशान त्या मनशाक कुटुंबान संतोशान आसूंक जायना समाधान आसूंक जायना कमिटमेंट करूंक जायना ताचेर आमी भार घालूंक जायना मागीर ताका जियेताय कशें उठ्ठा बट्टान राग येता उठ्ठा बट्टान खंदूक उठ्ठा बसतना ताका राग बेजाराय आनी खिरी जाता जिवंक जाता गी जायना देखून गाय गूण जावं बाकी आहात की म्हूण पळयचे आमी गाय गूण जावं बाकी आहात की मस्त जाणा कडेन आमी एक वस्तू दिवन सांगचे चिटीर बरोवन दिता वस्तू दिता आमी हे गाय गूण जाल्यात की म्हणून ती संबंधाक तयार आसल्या आसात तरी एकामेका काजार जावंक संबंधाक तयार आसात तरी तुवें ताचे लागीं बिलकूल काजार जावंक जायना तुजे लागीं बिलकूल तुवें काजार तें रेडी जाता तूंय रेडी जाताय तो रेडी जाता तूंय रेडी जाता पूण तुवें ताचे लागीं काजार जावंक जायना कित्याक म्हळ्यार तो चरको पळोवंक बरो लक्षण असो जावंक पुरो आनी मस्त ग्रेस्त नायस बरो शिकला बऱ्यो डिग्री आहात रिच ग्रेस्त जाल्यार तुवें ताचे लागीं काजार जावंक जायना त्यो चेडूं बारी ब्युटिफूल सोबीता वा नायस वेरी नायस बरें शिकलां व्हडल्यो डिग्री आहात आनी टॉप कामार आसा वेरी रिच वेरी स्मार्ट तुवें ताचे कडेन काजार जावंक जायना कित्याक ताचे कडेन गाय गूण जावं बाकी आहात भितरले गाय गूण जावंक बाकी आहात केदाळ ताका राग तकले सडटा म्हूण कळना केदाळ खंत बेजाराय ताच्या जिवाणा काळो काडटा म्हूण कळना काळो कांतत बसता राग कठीण बेजाराय आनी कठीण बें येता म्हणल्यार कठीण बें येताना एका पेट्या येताना तुमी वच आपणें आंगार उडोवन ताचे तो येताना तुज्या आंगार उडटा बागील बडयताना भितर गोंग तापले तो पेटो तुम्ही बागील बड्या बेल करा तो गोमता म्हळ्यार कोण आयले म्हाका गोतून नासलें म्हाका काय करतात गे म्हळ्यार पेट्याक देखून तो येवन तुज्या गोमट्याक धरता ही भिवून चेडवान तुज्या गोमट्याक धरतात बे आसले चेडे तुज्या गोमट्या तुजे जिवीत खातात देखून तुवें काजार जावच्या पयलें तुज्या पार्टनराक जाणा जावंक आसा
ताचें भावनात्मक भलायकी इमोशनल हेल्थ म्हणटा आमी इमोशनल हेल्थ भावनात्मक भलायकी भावनांची भलायकी भावना म्हळ्यार इमोशन फिलिंग्स ताची इमोशनाची भलायकी हेल्थ समजोवंक आसा तुवें समजाचें म्हज्या न्हवऱ्याची इमोशनल हेल्थ करेक्ट आगी म्हज्या बायलेचें इमोशनल हेल्थ करेक्ट आसा भलायकी बरी आगी म्हणून इमोशनल हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट समजोवंक आसा समीक्षा सांगता काले म्हळ्यार डायवोर्स जाल्ल्या 80 जाणांक मुख्य कारण कालें म्हळ्यार इमोशनल अनहेल्दीनेस मस्त जाणां काजार उपरांत काजार जो परतून डायवोर्स जावनात सपरेशन जाल्यात चेडून ताच्या घरा रावता चेडो हाच्या घरा रावता सपरेशन डायवोर्स जाल्यार बरें जालें आनी एकडे काजार म्हण जावयेत डायवोर्स जायनात सपरेशन बिलकुल ताकाय काजार जावं नाकाय काजार कितलीं वळवळटा सपरेशन जावन डायवोर्स जावन हांगा पार्टनर डायवोर्स जाल्या आतां एकल्या पार्टनराक आतां कायलें करचें म्हळ्यार हाका कायलें समिक्षा सांगता हांवें रिपोर्ट वाचलो समिक्षेचो फॅमिली लायफ फावंडेशनाचो ताजो तो रिपोर्ट कांय सांगता म्हण सांगल्यार एकल्या पार्टनराक थोडे फावटी लग्ना जिवितांत एकल्या पार्टनर इमोशनल हेल्थ समाना एकल्याची भलायकी बोगणांची भलायकी बोगणां समानांत राग खटीन खंय जावन येता कंट्रोल उरतना तशें देखून थोडे खटीन खंत बेजारे उठल्या सावन खंत बेजार थोडे खटीन एंग्जायटी डिसऑर्डर फोबिया कले फोबिया आनी पुरा वय तशें देखून एकल्या पार्टनराक थोडे फावटी लग्ना जिवितांत दोनूय पार्टनरांक थोडे फावटी आमकां कावन्सिलिंग येतात एका पार्टनराक मात्र बोगणांची भलायकी समाना थोडे फावटी दोगांयकी कठीण बोगणांची भलायकी समाना गाय मस्तात गुण जावं बाकी व्हडल्यान काजार जाल्यांत कोरडा फाटल्यान खर्च करून व्हडल्या हॉलांनी काजारां जाल्यांत भलायकी बोगणांची भलायकी नासतना ताळ्या पिड्ड्यार जालां जिवीत थोडे फावटी दोगांयकी थोडे फावटी एकल्याक देखून भावनांची भलायकी सारकी नात इमोशनल हेल्थ इमोशनल अनहेल्दीनेस देखून देव एक चॅकलिस्ट दिता देव एक चॅक करूंक हें आसा म्हणून 7 पॉयंट दिता चॅकलिस्ट दिता ती तुवें भावनांची भलायकी विशीं देव एक चॅकलिस्ट दिता देवाचे उतार चॅकलिस्ट दिता देवाचे उतार तुवें पाळीचे आनी ती चॅकलिस्ट समजून काडीचे आनी ती तुवें जिणेन पाळीचे सिलेक्शन करतना चेडवाक दिसतना चेडक्याक दिसतना विंचोनी करतना चूज करतना मगच्या बाबयन न्हू देवाचे उतार सांगता 7 संगती आमकां पारखूंक सांगता चूज करच्या पयलें चेडवान चेडक्या चूज करच्या पयलें आनी चेड्यान चलयेक आपणाच्या पार्टनराक सिलेक्ट करच्या पयलें ह्यो 7 संगती देवाचे उतार सांगता ते आमी बिलकूल मतीन दवरच्यो आनी ह्यो आसागी पळोवन काजार जाल्यार तुमचें लग्ना जिवीत नांदण जाता यशस्वी जाता शाबीतायेक वचून शेवटा पावता देखून ह्यो 7 संगती पयली संगत कलिगी म्हणून तुवें काजार जावतेल्या लागीं पार्टनरा लागीं तुवें काजार जातेल्या लागीं नियंत्रण करूंक नातुल्लो राग नियंत्रण नातुल्लो कंट्रोल अनकंट्रोल्ड हँगर नियंत्रण नातुल्लो राग आसा गी पळयचो तुवें तुज्या पार्टनरा लागीं तुवें काजार जातेल्या लागीं नियंत्रण नातुल्लो राग बरो इल्लो आसल्यार राग पूण नियंत्रण असो म्हज्या बाबाक राग आसलो पूण तो कंट्रोल करतालो कल्या संगतीक कोलो राग घे म्हणून ल्हान संगतीक ल्हान राग ल्हान सुद्दां म्हणून काय तशें केलें म्हणटालो व्हड संगती केलो व्हड कंप्लीट कंट्रोल आलो बाबा लागीं देखून नियंत्रण नातुल्लो राग अनकंट्रोल्ड एंगर आसल्यार ताच्या लागीं तुवें काजार जावन जो म्हूण सांगता देवाचे उतार मुनियांच्या ग्रंथांत अध्याय 22 वर्स 24 22-24 20 आनी 2 अध्याय 20 आनी 4 श्लोक राग नियंत्रण नातल्या कडेन इश्टाघात करिनाका कोणा कडेन ताचे कडेन ताचो राग नियंत्रण करूंक जायना पळय ताचे कडेन इश्टाघात करिनाका म्हूण देवाचे उतार सांगता मागीर काल म्हणटा म्हळ्यार देवाचे उतार सुलाबायेन राग येतल्या लागीं तूं सडावळ करनाका साहवास करनाका म्हूण साहवास म्हळ्यार सांगता साहवासा सांगता रावनाका म्हूण कोणा सुलाबायेन ल्हान कारणां वेग्गी राग येता पळय सुलाबायेन राग येता पळय थोड्यांक रागत्य येना तुमी घाले म्हणा राग येना तो बारी बरो ताच्या लागीं काजार जावं या देखून राग नियंत्रण करनातल्या कडेन काजार जायनाका म्हणून राग दाखयता कायलें दाखयता कित्याक तो राग येता गे हांवें मस्त रागा विशयांत कितलें हांवें रिसर्च करून कितलें बरयलां म्हणना देखून राग दाखयता भद्रती नातिल्लें सेक्युरिटी नातिल्लें जिवीत
भद्रते ना तिलें लायफ भद्रते ना सेक्युरिटी ना भद्रते ना म्हळ्यार कालें म्हाका मुखार वचूंक जाता गी ना आंगे म्हळ्यार घट्ट ना म्हाका देखून एंग्जायटी म्हाका हें करूंक जाता गी ना आंगे इनसेक्युरिटी म्हाका मुखार वचूंक जाता गी ना आंगे कुटुंबा पळोवंक जाता गी ना आंगे म्हाका कुटुंबाची सेवा करूंक जाता गी ना आंगे म्हाज्या सांगाताच्या कुटुंबा लागीं जिवंक जाता गी ना आंगे देखून म्हज्या कुळागरांत या गी नाका गी तशें पुराळें अशें भद्रते ना हांगा ताका इनसिक्युरिटी देखून आपूण प्रे जेन्ना आमी चिंतचें आपूण प्रे जेन्ना म्हाका कोणी मोल दिनात म्हणलें चिंता आपूण मतींत म्हाका कोणी मोल दिनात आय एम नॉट ए वॅल्युबल मोलादीक वस्तू न्ही चिल्लर एक क्षणा बरी प्रे जेन्ना बरी म्हण ताणें ताच्या विशयान चिंतचें आनी हेरांचो संबंद पळोवन हेरां तीं दोगां बऱ्यान आसात आनी एक भाव आनी ताची बायल बऱ्यान आसात आनी एक म्हजे फ्रेंड आनी ताचो नवरो बऱ्यान आसात आनी हेरांनी बऱ्यान आसता पळयल्यार आका किरी जावचें हेरांचो संबंद पळोवन किरी जावचें उठचें बसचें किरी करचें कोणी एकल्यान बऱ्यान जोड्यान बऱ्यान जाल्यार हाका जायना आनी प्रोकास्टिनेशन म्हणटा हांव प्रोकास्टिनेशन म्हळ्यार काम करून फाटीं घालचें आतां करचें काम फाल्यां करया परवांक करया ताच्या परवांक करया फाटीं घालचें आनी मिस्टेक करून भिवचें राग आसलेल्या मनशांनी कंट्रोलांतलो राग आसलेल्या मनशांनी किरी करचें चड मागीर काम करून फाटीं करचें मुंदुडीके म्हणून आतां गोवोरमेंट पळय कांय काम करना पळया देखून मिस्टेक करूंक फाटीं करचें कोणी म्हाका लायक करिनात कोणी म्हाका लायक करिनात म्हूण मागीर उणेंपण इनएडिक्वेसी म्हणचें म्हाका जाता गी करूंक तो बरें डान्स करता म्हाका करूंक जाता गी म्हाका घर पळोवंक जाता गी म्हजेर उणेंपण म्हजेर सांबाळना उणेंपण पळोवचें आशिल्ल्यान सुदारसून हांव बरें पळयता म्हणलें ना देखून उणेंपण सोदून येचें उणेंपण इनएडिक्वेसी म्हणटा हांव हें एक नियंत्रणांतलो राग तो खंय जावन येता म्हूण हांवें तुका सांगलें तुमकां देखून दुसरें जावन आसा काजर जातेल्यांनी लाभदोनी आसनाय लाभदोनी एडिक्शन लाभदोनी आसनाचें मेन लाभदोनी म्हणटाना आमी आमच्या मतीक येवचें कहलें सोऱ्याची आनी काणाची लेकावर तो सोरो पिवोसो लेकावर तें खावचें खाण खावचें ही लाभदोनी म्हणटा एडिक्शन म्हणटा हांव लाभदोनी म्हणटा हांव पूण देवाचें उतार सांगता देवाचें उतार मुनियांच्या ग्रंथांत 20 आनी 3 आसा 23:20 सांगता म्हळ्यार काजर जात्यांनी तांचे लागीं खंयचें लाभदोनी आसनाय म्हूण सोऱ्याची जावं दी खाणाची जावं दी तितली मात उरली लाभदोनी आसा हें देवाचें उतार सांगना देवाचें उतार सांगता सोऱ्याची आनी खाणाची म्हूण सोऱ्याची आनी खाणाची लाभदोनी पूण दुसरी लाभदोनी आसा शॉपिंग करचें ती व्हडली एडिक्शन सदां शॉपिंगाक वचचें लॉकडावना वेळार किरी करचें शॉपिंग करचें सकाळीं उठून येचें शॉपिंग करूंक आनी परत तशें मागीर मोबायलाचें एडिक्शन सगळो दीस मोबायलाचेर मागीर पोर्नोग्राफी पळोवचें हें पळय एडिक्शन हें बारी आमच्या लग्नाची हांचे कडेन काजर जावन नजो बिलकूल काजर जावन नजो म्हणटा देवाचे उतार हांचे कडेन एडिक्शन आसल्यार सोऱ्या लागीं खाणा लागीं शॉपिंगा लागीं मोबायल लागीं पोर्नोग्राफी लागीं खंयचीय एडिक्शन आसल्यार तांचे लागीं बिलकूल काजर जावन नजो ही हांगा कळटा आमकां कावन्सिलींग करतना देवाचे उतार कितलें सत की म्हणून टोटली इट इज ट्रू कित्याक म्हणून आमकां कळटा हांगा कितल्या जाणां भुरग्यांक कितल्या जाणांचें लग्ना जिवीत पिड्ड्यार जालें कित्याक म्हळ्यार हरल्यांक हिंसून लाभदोनी आसल्याक विचरल्या वरें तिसरें कालें म्हळ्यार काजर जातेल्यांनी बिट्टरनेस आसनाय बिट्टरनेस म्हळ्यार कालें कोडसाण म्हळ्यार कालें भितर हगे भितर द्वेश भितर राग भितर करगोवचें भितर एका तराची दूख आनी हेरांक दुखोवचें कलिंगली उतरां म्हणून दुखोवचें कोडीखाण दुखोवचें कोणी सैऱ्या लक्षणां हेरांक दुखोवचें हाका बिट्टरनेस म्हणटात कोणी हेरांक दुखयता जाल्यार हेरां न्हवरो बायलेच्या वयर जोग करता जाल्यार ताका दुखयता जाल्यार या चेडूं न्हवऱ्याचे विशयान ताचे अवगुण पुराय हेरां कडेन सांगता जाल्यार ताका कालें आसा म्हळ्यार ताका बिट्टरनेस भितर आसा म्हणून बिट्टरनेस कोडसाण भितर आसा कोडसाण आसल्या कडेन देवाचे उतार म्हणटा काजर जायनाका म्हूण सांगता बिलकूल काजर जायनाका चवथें काजर जातेल्यांनी स्वार्थ आसा लागीं सेल्फीश ताचें मात बरेंपण पळयताल्यांनी मुनियांच्या ग्रंथांत 20 आनी 8 अध्याय 25 श्लोक सांगता सेल्फिशनेस ओन्ली कॉजस ट्रबल म्हणून लग्ना जियेंत नंबर 1 कॉज लग्ना जिवितांत हांवें पळयलां नंबर 1 कॉज लग्नाचें स्वार्थ उपाद हाडटा लग्ना जिवितांत फस्ट कॉज डायवोर्साक झगड्यां करूं खोलें झगड्यां घरांनी चलता पळय गो बायलां मदें झगड्यां जाल्यार तांचो एकलो स्वार्थी सेल्फीश टू द कोर एकलो आसा देखून त्या गो बायलां एक दीस ती समाधान येनात झगडें कामाक येताना घरा
कितल्या लायफान काजार जावन 25 वर्सां जालीं बाद आणखी आमचें झगडें सुरच्या दिसात हांव आज म्हणटा तशें झगड्यांक कित्याक झगड्याक देवाचे उतार म्हणटा नंबर 1 कॉज म्हणटा देवाचे उतार हे 28 to 25 काल म्हणटा स्वार्थ सेल्फिशनेस तें कॉज आसता ट्रबल देखून स्वार्थ उपाद्र हाडटा लग्ना जिवितांत नंबर 1 कॉज झगड्याक कुटुंबांत. 5वें काजार जे जातेल्यांनी तांणी खान करचें म्हळ्यार तांकां एका तराचो अभ्यास आसो नजो आसा न्हय अभ्यास ग्रीडी म्हणून सांगल्यार अत्याशे दुराशे सर्वनाशा सर्वनाशा देखून दुराशे आसूं नजो अभ्यास आसूं नजो ग्रीडीनेस एका विशयांत अत्याशे तें जाय थोड्यांक भांगाराचें न्हवऱ्याक भायर आसलो जाल्यार कितलीं फोनां हें भांगार तें म्हण थोड्यांक व्हडल्यांक घरा बांदिचें अत्याशे त्या घरा वयर माळयेच्या वयर माळये घालून तो घोव करगता थोड्यांनी थोड्या चेड्यांक अत्याशे म्हूण सांगल्यार बायल्यान सगळो दिसी ताका खरीजे तें करीजे बिरमोती खल्या कश्टांनी पडल्या अत्याशे किती वचोन तशें थोड्यांक वस्तू काडूंचे म्हणल्यार त्या बायलेन ताच्या कुटुंबाक लागीं इसारना काडीचे हाडचे आनी वस्तू काडूंच्यो घरांनी वस्तू काडून कारां व्हडलीं बायकां आनी एक कार आनी कोण सेकंड हँड कार त्या दवरून जागोना पूण पुरा बायलेन तेच्या कुटुंबांत हांव भयणी लागीं इसारन पटी मारून हुशारना तें म्हणून पयशे हाडोवचे 3 लाख 4 लाख आनी पुरा आनी हाडून आनी हाका दिवचें आनी रीण काडून कार हाडची व्हडलो शो करचें पळय अत्याशे तशें देखून मागीर आनी खालें म्हळ्यार लग्न जिवितांत हें 5 जाल्या उपरांत सोवें आसाचें हें 5 आसूं नजो सोवें आसाचें खालें उदारपण आसाचें जनरस आसाचें मैपासी कायंडनेस आसाचें म्हणयाच्या ग्रंथान 15 अध्याय 20 आनी 7 सांगला उदार मनीस समृद्धी जाता म्हणून उदार मनीस समृद्धी जाता म्हणून देवाचे उतार सांगता आनी 7वें सांगता काल म्हळ्यार सत उलयचें म्हणून सत्ती मनीस ताच्या सालींच्या थळार घट्ट उबो रावता ताची बुनयाद ताची सालत ताका बुनयाद घट्ट दवरता खंयचें वारें वादळ येवन दी कसले कश्ट येवन दी कसले नश्ट येवन दी कसले पिडाव येवन दी ताच्या थळार तो घट्ट रावता म्हणून सत उलोवचो देवजो सत्त उलयलो पळय खंय पावलो पळय जेजू देखून आमी कितले सांत आमी पळयता सतत उलयतात देखून न्हवरो जर सत उलयलो आनी बायल जर सत उलयली तें लग्ना जिवीत मस्त घट मोग आसा जे जाल्यार मोग पातयेनेचेर बांदून हाडला मोग पातयेनेचेर एकामेका पातयेचे विश्वासाचेर ट्रस्ट इच अदर मोग ट्रस्टाचेर बांदून हाडला पातयेनेचेर बांदून हाडला पूण पातयेनी काल्याचेर बांदून हाडल्या पातयेनी ताचेर वाऱ्यार ना ती सताचेर बांदून हाडल्या देखून तूं सत सांगना जाल्यार तुका कशें पातयेवचें सायबा म्हूण पातयेनांतल्यार मोग कितावन येता पळय एकामेका चेन पळया देखून मोगाच्यानो देखून कोणाकी आसात हे गूण कोणाक अशे गूण सगळ्या कोणाक म्हण आसलो म्हाका एक दाखया म्हणूंक पुरो तुमी फादर एक दाखया म्हज्या पुताक एक चेडूं म्हज्या दुवेक एक सोलो दाखया म्हणूंक पुरो स्टीव म्हणलो चरको हांगा आयिल्लो काजार जाल्ल्या उपरांत एका वर्सान ती अमेरिका आयिल्ली एका वर्सान आयिल्ली तो म्हणालो म्हजें चेडूं भांगरात आसलें म्हणून मागीर चेडवाच्या आवयान म्हणालो कोलो बरो जावय मेळ्ळो फादर हांगा मागणें करतले आमी म्हणून देखून देवान दिल्लीं ही 7 नियमां पळया आनी आमी सेरीक इंचून काडया सेरीक चूज करया आमी वी लेट चूज ए पार्टनर हे 7 पॉयंट काडून देवाच्या उतराच्या वयर सेरीक बांदया पळय आमचे जिवान खंय व्हरून पावता आमी आशिल्लो सर्गींचो संतोश सर्गींचो आनंद सर्गींचे ती संपूर्णता हांगा ह्या लग्ना जिवितांत मेळटा देखून हे देवान दिल्ले 7 नियमां पाळया आमची जिणी नंदन करया आमेन प्रेज द लॉर्ड.